फादरान सांगलें की व्हॉलंटियर मिटींग आहा म्हणून आमी येयल्या हांगासर सगलो गांवचो भाव येयला लोक येयलो ही मिटींग ताणें सुरवात करता आसतना तो नांव घेवंक लागलो व्हॉलंटियर कोण आहा पळय ते सो आमी क्वेश्चन केलें फेस्ट न्ही जाता तो जबाब आमकां दिना खूंय जातालें तें फेस्ट मागीर तो परतून आमी विचारीत रावले कित्याक तो रेक्टर इगोर्जेचो फादर मानेल आनी तो आमकां जबाबूच दिना खूंय फेस्ट जातलें तें सो आमी गांवच्या लोकांनी रिक्वेस्ट केलें ताका तो गांवचो सर्वांतीचो सेंच्युरीचो रेक्टर म्हणून ताणें आमचो रिक्वेस्ट बिस्मा कडेन करचो म्हणून आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्लो पूण आमकां ते अजून पासून मिटींग दिना तो लोक आतां सगळो चाळून पडला की हे म्हणटा फेस्त थिंगाच जातलें फादर लुईस तांकां सांगता पुरीस मोड आनी कुशीन कार्ड म्हणून प्रोस्तो करपाक आनी ताणें गांवच्या लोकांक चॅलेंज केल्या सुटां घालून फुगेट्यो मारून घुमटां वाजोवन लादीन करा म्हणून सांतवारी हे फेस्त हिंगा जावचें ना तो चॅलेंज करता आनी मिसार तो आल्ताराचेर रावन गांवच्या लोकांक शिराप घालता हे पाद्रीपण आमचें आमकां लॉ दिसता आमी क्रिस्तांव म्हणून कितें हेसले पाद्री भाव आमच्या हाय धर्माचेर फूट घालताय जाल्यार आनी उरला आनी कितें आमकां हे हांव मागतां आमच्या बिस्मा लागीं आमकां फ्रायडेसान तर तो आमकां जबाब दिना जाल्यार आमी सगलो लोक एकठांय जावन बिस्माचे पॅलसीन वयतले आमच्यान कित्याक हेच जाग्यार बाजिलिका बांदूंक जायना जाता आमी सगळे एकठांय जावया आनी आमी करून दाखोवया आनी सांज देवाजाचे हे मॉलाक हे जाग्याक आमी वालोर दिया हे जाग्याक लागून लोक येता तुमी पयला आसतना लोक वालांकनी वयता कित्याक वयता ते जाग्याक व्हॅल्यू आसा म्हणून वयता तेच पळय आख्खो गांवचो लोक आख्खो वर्ल्डाचो लोक ह्या जाग्यार येता कित्याक हे जाग्याक व्हॅल्यू आहा आनी आमी जागो हालोयचो न्हू हो म्हजे प्रयत्न आनी हांव मागता आमच्या वडिलां लागीं आमचो हे फेस्त हिंगाच उरोवन दी 16 तारीख हिंगाच आमी करया पार्किंग प्रॉब्लम आहा कितेंय प्रॉब्लम जाल्यार आमी फेस करया आनी सगलो गांवचो लोक तुमच्या बरोबर आसा सांकवाळचे हिंदू लोकूय क्रिस्तांवां बरोबर हिंदू लोकांकूय फेस्त जुन्या सुवातेर जाय नव्या सुवातेर तांचोय विरोध म्हणटकूच हांव ल्हाना व्हड हांगाच जाल्लो आसा म्हणटकूच हे फेस्त थंय जाल्लें आमकां नाका कित्याक वर्सां फेस्त आमी हांगाच करीत गेल्लीं आसा आतां हें कितें जालें आमकां कांय खबर ना एक फोन मारल्यार 1000 तरी आमचे हिंदू भाव एकठांय जातले आमचे लोकांक तेंको दिवपाक पूण आमकां फेस्त आमकां हांगाच जाल्लें जाय आमी हिंदू भाव सगळे एकवटान रावन हें फेस्त कशेंच त्या जाग्यार दिवपाचें ना प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.